जॉब फेअर प्रोग्राम कित्याक म्हटला हांगासर लिमिटेड आमी जवळपास एक 12 ते 13 कंपनी आपयल्या ज्यो नियर बाय म्हणजे ज्या ज्या लोकेशनार फॉर एग्जाम्पल आमी सांखळे आसा सांखळे आसा जाल्यार फोंडा आसतले पुणे आसतले किंवा योगेश्वर बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा अप टू द आमची म्हापसाची IDC हाज्या रिलेटेड ज्यो कंपनीज आसा तांच्या कडेन वेरियस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा इन्क्लुडींग जे जिओ रिलायन्स सारकेल्या कंपनी कडेन वर्क फ्रॉम होम हो कन्सेप्ट तेंच्या कडेन आयजूय अवेलेबल आसा तांच्या म्हणण्यार की कॉलिंग करपाक आमकां कितल्याशाच भुरग्यांची गरज आसा मिनिमम टू मिनिमम पे वी आर रेडी टू गिव फॉर द 15,000 वर्क फ्रॉम होम हे करपाकूच एलिजिबल कॅन्डिडेट इज फ्रॉम द 15 to 21 तांचोय वर्क फ्रॉम होम हाचो स्टॉल जो आहा तो हांगासर लागतलो म्हणून माझी सगळ्या जाणां कडेन रिक्वेस्ट आसा दोन गजाली जितके जाण म्हणजे ग्रॅज्युएट जावन बेकार आसा पयल्याच पयलीं तुमी QR कोड स्कॅन करा आनी रजिस्टर्ड करा दॅट इज अ वन दुसरे आयिल्ल्या सगळ्या कावंटराचेर मुद्दामून विजीट करात तांकां मेळात तांचे आयकात आनी जाका जी ऑपॉर्च्युनिटी बरी दिसता हांवें कित्याक म्हटलें जिओ रिलायन्स सारकेल्या कंपनीक जवळपास ताका मोर दॅन 3 lakhs लोक गोंयांतूच जाय म्हणजे जे फक्त कॉलिंगाचेर उलयतले आपल्याच घरा कडेन बसून जाका तेची भाशा बरी म्हणजे मोगाळ आसा प्रेमान जो उलोवपाक शकता ताच्या खातीर खरी व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसा तो खूब वाटा प्रमाणे घराच कडेन बसून आपूण कॉलिंग करून अर्न करपाक शकतलो तांचें तर म्हणणें आहा की तुमी जितके बऱ्या पद्दतीन कॉलिंग करतले किंवा जितक्या बऱ्या पद्दतीन आनीक प्रमोट जातले तशें तुमी तितके टिमूय वाडोवपाक शकतले चडांत चड लोक ह्या हितून एंगेज जावपाक शकतले म्हणून बऱ्याचशा आमच्या महिला भगिनी ज्यो घरा कडेन आसात तांच्या खातीरय बी ही बरी संद आसा चडांत चड जाणांनी रजिस्टर्ड जावचें तांची जी 3 दिसांची कितें ट्रेनींग आसा ते ट्रेनींग गोंयांत 4 वेगवेगळी सेंटर्स आसा थंयसर तेंच्यांनी ट्रेनींग घेवची आनी आपल्याक अपडेट दवरचें किंवा अपग्रेड करचें हे आमी जेन्ना शिकत वयतले पळय तेन्ना आमी फुडें पावतले म्हणून एक बरी संद आमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या दोनांच्या वतीन तुमच्या मदीं घेवन आयल्यात त्या संदीचो कसो फायदो घेवप हो तुमी शिकप बरेचशे फावटी आमी म्हणटात ताटांत वाडपाचें काम आमी करतात कितें खावपाचें तें तुमी ठरोवपाचें भितर ताटांत सगळें वाडलेलें आहा आतां कितें खावप हें जर तुमी उखलून जर खाल्लें ना जाल्यार तें पेळचें ना म्हणून प्रत्येकान चूज करचें आपल्याक कितें जाय तें भुरग्यां खातीर ही बरी संद आसा म्हाका दिसता लर्न बाय अर्न जो कन्सेप्ट आसा आमी शिकता आसतना कमवूं शकता हो जो कन्सेप्ट आसा तो कन्सेप्ट ह्या रिलायन्स किंवा बाकीच्या हातांतल्यान पॉसिबल आसा म्हाका दिसता प्रिंसिपलांनी इनिशिएटीव घेवन आमच्या कॉलेज आनी हाजेय भुरगे हांगासर आयल्या एक कन्सेप्ट त्या खातीर ह्यान फुडें आमी जो पर्यंत कॉम्पिटिटीव एग्जाम म्हणजे 2 गजाली आसा एक गजाल आमी फ्रॉम द ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन घेतल्या उपरांत फ्रॉम द डे 1 आमी कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी करपाक सुरवात करपाक जाय कारण आतां कॉम्पिटिटीव यूग आसा आमी आतां स्टाफ सिलेक्शन पब्लीक सर्वीस कमिशन ह्या सारकेल्यो एग्जामी आमकां फेस करपाक जाय त्या शिवाय गत्यंतर ना म्हणून डे 1च्यान कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी करची आनी सेकंड थींग इधन आमकां मेळटा तो जॉब धरप आनी एक्सपिरियन्स आपल्या खातीर आपल्या खात्यांत एक्सपिरियन्स जमा करून घेवप दॅट इज मस्ट जो पर्यंत एक्सपिरियन्स नासत जाल्यार पयलीं विदावट एक्सपिरियन्स सरकारी नोकरी दितालो पण सरकारानूय आतां विदावट एक्सपिरियन्स नोकरी दिवपाचें बंद केलां पिवन सुद्दां जरी आसत जाल्यार ताका 1 वर्साची सर्टिफिकेट ना एक्सपिरियन्साची जाल्यार ताका सरकारान नोकरी मेळना पयलीं चुकीचो समज आसलो बरेच जाण रावताले म्हाका सरकारीच नोकरी मेळची म्हणून पण सरकारी नोकरी मेळटली सुद्दां आसत जाल्यार ताका प्रायवेट सेक्टरांतली आनी परत सांगता हांव प्रायवेट सेक्टरांतलीच एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज इलिजिबल सरकारी हितूंतलें एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट न्ही तें सगळ्या जाणांनी लक्षांत घेवचें आनी प्रायवेट सेक्टरांत आपल्याक मेळटा ती नोकरी पयलीं धरची आनी ताज्या उपरांत आपूण फुडें आनीक शिकत रावचो किंवा फुडें त्या कॉम्पिटिटीव युगांत वयचो ही सगळ्या जाणां खातीर संद आसा आयज आमी पयले म्हणजे आयचो ह्या कॅम्पाचो पयलो दीस आसा PM इंटर्नशीप म्हणा किंवा तुमी जॉब फेअर ह्या दोनूय कार्यक्रमांक व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जे उपस्थित रावल्या त्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब स्वागत करता दनपारां 1 पर्यंत चल